गोंयांत स्टेट ही पयली स्टेट आसा विच इज गिवींग द जेंडर बजेट. पयली फर्स्ट स्टेट विच इज सेपरेटली पासींग द जेंडर बजेट. माझ्या बजेटांतल्यान आमी जेंडर बजेटाचेर सेपरेटली बूक काडटा न्ही, तर वी आर डुईंग द एलोकेशन ऑफ द 33% फॉर द वुमन. 33%चे एलोकेशन तातूंतल्यान वुमन्सा खातीर आसा. आनी हांव मॅडम शशी सोनी पद्मश्री अवॉर्डी हांच्यांनी म्हटलें की वुमन रिप्रेझेंटेशन दिवपाक जाय. फाटल्या लोकसभेक आमी 50% दिल्ले, बट तरी सुद्दां थोड्या महिलांनी आमकां मतां मारली ना, ती गजाल वेगळी. आमी पल्लवी ढेंपो हांकां सावथ गोवांतल्यान टिकेट दिल्ली. गोंयांत 2च सीट आसता, म्हणजे 50%. आमी एक वुमन दिल्ली, एक जेंट्स दिल्लो, म्हणजे वी आर 1 स्टेप अहेड. इतके दीस फक्त आमी जाका म्हणटा की गाजर दाखयताले. हे 2-3दा प्रयत्न जालो की हय 33% महिलांक रिजर्वेशन दिवपाक जाय म्हणून, बट कोणीच हे करूंक ना. ऑल्दो देशाच्यो प्रधानमंत्री महिलाय जावन गेल्यो, बट तांच्यांनी सुद्दां महिलांक नेतृत्व दिवचें, 33% नेतृत्व दिवचें, हें तांकांय केन्ना सुचलें ना. 40तले 33% जातले ना, 40तले 33% जावचे ना. अजून ताजेर फायनल क्लॅरिटी ना इन विधानसभेनी. आता ह्या विधानसभेत म्हणजे गोंय सारकिल्ल्या ल्हान राज्यांतल्या विधानसभेत आनी कितले सीट वाडटले हो एक प्रश्न आसा अजुनूय. म्हणजे दॅट वील क्लियर आनी येता त्या बिलांतल्या डिस्कशनांतल्या उपरांत ते क्लियर जातले. लोकसभेतलो नंबर हो क्लियर जाल्लो आसा, वीच वील बी द 273, एक्झॅक्टली द 33% ऑफ एट प्रेझेंट नंबर. ह्या स्टेटीनी डिसायड जावंक ना. तर तो डिसायड जो आसा तो डिसायड कदाचित म्हणजे ह्या बिलांतल्या डिस्कशनांतल्यान म्हणजे गोंयांत तो नंबर घडये कदाचित 5 सीट वाडूं येता अशा पद्दतीनूय जावं शकता, बट इट इज नॉट फायनलायज. सुद्दां आमी जवळपास 10 to 15% टिकेट्स दिल्यो. हे बील जाय जाल्यार आमकां आवडटलें 33% दिवपाक, कांय हरकत ना. वी आर रेडी. आनी 40 उरले सुद्दां जाल्यार आमी 33% दिता, कांय हरकत ना. वी आर रेडी. म्हाजोय सीट गेल्या तर म्हाका हरकत ना, गेलो हरकत ना म्हणटा तशें.